आमची डिना दवला रे. तू गावा गेल्ल्या दिसत ते दवला. हांव गेल्ले दीस ना धनिया ते धावंक ना. किते धावंक ना? ते धावंक ना बाय. तर खंय आसा रे, सांग रे. अरे म्हाका कितें गोतो ते खंय आसा म्हणून. मागीर धावंक ना म्हणटाय. वय ते धावंक ना. हो खाल पिसांटा बरी उलयता भेंकरो कोणचो. वय रे, ते धावंक ना म्हूण तू कशें सांगताय? हांवें पळयला बाबा. काल पळयलंय रे, समा बोगळ रे. अयो देवा, ये मुजा सोडवून दरा. तिचे तोंडिले दामून दरा. तू तिक्के ओगोत राव साहेबिनी. तू सांग रे पेद्रू. अरे बाबा, त्या दिस काल झाले बिकी सांग रे. अशें आमसरल्या जायना बाबा. तू तिके तोंड दंपून ओगोत बोस साहेबिनी. तू मुंदरसी रे. त्या दिस तू तोटा गेल्लोय, बाई गोट्या गेल्ली, हांव गटा गेल्लो. पूण गटाक्याच्या पयले हांव घरांत हांव सुटतना फाटल्या बागलान व्हडलो आवाज जालो. काल रे. वय हांव तिळटाना डिनाबाई व्हडलें सैत बॅगान घेवन फाटल्या बागलांतल्यान भायर पाशार जालें. ताचें बॅग इतलें जड आसलें की तें ताका कान घेवन सारारा सोलोंक जायनातलें. आनी तुमी म्हणटात तें धांवला म्हणून. तितली जड लागयाची कान घेवन ताणें धांवचें जाल्यार रे कशें बाबा. आले रे बेंकऱ्या, तू भितर वस वस आणि तुझे काम पळे वस. जायत बाय. अरे हा हांगा रे. ते बॅग वर नेताना तू बाहेर कितें सांगूनाय रे? नाही बाबा, या घरांत तुझे आणि मुझे कालें चलता. तुझे घडयाळ चलता. पूण म्हज्या सवालांक सारकी जाप दिवनाय तुवें. नाही बाबा, तुका गोत्ता आसून मुजे लागीं हे सवाल विसरताय गे तू. हांवें हाच्या आदी डिना विशीं साबार सांगती बाये लागीं सांगल्यात. बायेन म्हाका जोर कर मुजे तोंड दांपयलां. तसले कडेन हांवें खंयच्या तोंडान सांगचें. आले रे, तुका भितर वस म्हणलें मु हांवें. वस. गेलो, हांव गेलोच. नाही साहेबा, वसून वसून तू त्या बासनातल्या लागीं विसारताय मु. तुका बुध आसा गी. ओ वय ने, म्हाका बुध ना, पेद्रूगू बस ना. पूण गरसून दवल्या तुज्या दुवेक बस आसा ने. आनी ताका अवगोनेन वाडोवंक साकार दिल्ल्या तुका बुध आसा न्हय गी. ताका कितें हांवें धावंक सांगिल्लें गी साहेबा. ते धांवचे तितल्या मट्टाक पावोवंक आनी बिगडोवंक तुन सुखारान म्हणलें सत आतां तरी वळखून गेलोसी. दिसान दीस तें बिगडोवन येता. ताजी साल समकान मीत मिरवता म्हणून न्ही. तुका कळल्यार तू दोळे दंपल्या माजरा बरी करतलें. हांवें कांय बुध बाळ सांगल्यार मुजेच तोंड तूं दंपयतलें. ताणें कितें केल्यार खंय गेल्यार तू विचार करतलें गे. ताका तुवें घरचें एक पुणी काम शिकयलें लुसी. बाबा, हा तू आता सगळो दीस हेंच उलोवन रावल्यार घरचें काम कोणे करचें. न्हय गे बाय. बाय, थंय कुळीत उकडून दवरला न्हय गे बाय. तो रेड्यांक घालीचे गी. कुळी ताप पडशी जाल्यार तुझ्या हातांच्या मुठ्यांक घालता. अरे साहेबा, हो
रेड्यांक कुळीत घालता म्हूण गोट्याक व्हरता, खावनेर बसता, मांगटा बरी हिशीन तिशीन पळयता आणि कुळीत खाता. कुळीत खाता? पोरांव गोट्याक येताना वो आरामसे खावनेर बसला आणि दोन्ही पाय मोरगे भितर रिगयल्यात आणि बका बका कन कुळीत खाता. पाप रेडे लाल गळून हाकत पळयतात. माका पळयले कुडले सट्टकन उठलो आणि उरलो कुळीत पुरवून मोरगे गेलो. हांव लागी वचून पळयता, काले पळोवचे अर्ध्याक अर्ध कुळीत या रेड्यान बकयला. त्यांचे की वो दीस वेता वेताना वो पुगन असा हा अशेंच करशी तर पुरवा सुगेंत तुकस नांगोर बांधून कोस तांबळ्या. ना बाबा, हांव पेंड भिजत घाल्ल्या दीस कुळीत काय ना. पेंड भिजत घाल्ल्या दिस तू कुळीत काय नाही? कित्याक रे? कुळीतच केल्यार पेंड केला गावची. आड्यांगा रावल्या म्हणजे बँड बडयतात. हांव चलता. काल रे ಏನ್ ಕಾಲೆ ಬಾಬಾ तुझ्या इथल्या कत वाचताय इल्ले जोर वासने माका हे संसारांत कितें सगळ्यांक करता तें कळ नाका गे. तर ऐक, 3 मार्गार 3 ऍक्सिडेंटा. ओ तेगा मेल्यांत, तेगा गायल्यांत आणि तेगा भियल्यांत. जातीचे झगडे 10 जणांक केला नागडे. या जाती धर्मान झाल्या ना. तू हेड्डा बरे हेडिंग मात्र वाचताय. सलमान खानाचो सामान चोरी जाल्ल्या विशीं विवर जावन वाचने. कितले दीस जाले कांय ताची खबर ना आणि हाका कांयच फिकीर ना. रेड्याच्या पाठी पाऊस पडले बरी करता आणि हांवें कालें करीचे रयला पाट्याक वचून तकली दिचे गे. नाही धावला ते. आणि चिकनांत स्पेशल कितें आसा? स्पेशल गे चिकन चोली चप्पार आणि चिकन न्योळी पेपर आसा.